ह्या ट्रीटमेंट ऑप्शन्स कितें आसा और हाऊ टू टॅकल विथ दीस इशू? सो ट्रिटमेंट अनिमियाचें सामकें सिंपल आसा. आतां थोडे आमकां कारण कळ्ळें कितें आसा तें. फर्स्ट आमी पळयतले की आतां CBC आसा कमी, हिमोग्लोबीन आमकां मेळ्ळो कमी आसा. सो थोडे आतां खूब टायम जालो ताका तरी ताजें इम्प्रूवमेंट कांय ना. तुमी डायट बी सगळो ट्राय केलो एंड यू हॅव कम टू द पिडियाट्रिशियन. आतां तुमी आयला आमचे कडेन विचारूंक. सो आमी कितें करतले, मोस्ट कॉमन कॉज इज आमचो आयर्न डेफिशियन्सी एनिमिया. त्या ब्लड टेस्टी बरोबर आमी एक आयर्न लेवल पळयतले ब्लडान कितलें आसा तें. सिरम फेरेटीन म्हणटा, सिरम आयर्न, ब्लड आयर्न लेवल्स आमी पळयतले. इन केस हें करून सुद्दां तें नॉर्मल आयलें, इट मायट बी सम अदर रिजन, वेगळें कारण आसूंक शकता. वेगळें कारण कितें जातलें, विटामीन आमी नेक्स्ट मागीर B12 लेवल, फॉलिक एसीड लेवल पळयतले आनी बेस्ड ऑन दॅट आमी ट्रिटमेंट दिता मागीर. आयर्न डेफिशियन्सी एनिमियाचें कशें आसा ट्रिटमेंट, आमी आयर्नाचे सिरप चालू करतात. तो वन्स अ डे ऑर ट्वायस अ डे डिपेंडींग ऑन बेबीचे कशें आसा तें. एक 3 म्हयने दिले, 6 म्हयने दिले आनी मागीर आमी एवरी टायम रेग्युलर आमी ब्लड टेस्ट ती जस्ट टू सी आयर्न लेवल कितलें वाडटा तें आमी पळोवंक जाय. अच्छा. इफ इट इज B12 तेन्ना मागीर आमकां सुरवातीक इंजेक्शनां दिवची पडटलीं बेबीक. दॅट वील बी गिवन. ल्हान बेबी आसा जाल्यार जांगडान दिवचें पडटलें ताका. एवरी वीकली दिवची पडटा. समटायम्स सामकीच कमी आसा B12 लेवल, विटामीन B12 लेवल, जाल्यार आमकां डेली दिवची पडटा. एक आठवडोभर. ताच्या नंतर एवरी वन्स अ वीक अशें दिवचें पडटा, एक 4 आठवडे, डिपेंडींग ऑन द लेवल. बेबीचे कितले कमी आसा विटामीन B12 लेवल ताज्या प्रमाणे.